मार्ग संस्था ही बेजिकली लोकां खातीर, स्पेशली रस्त्यावेल्यान चलपी लोकां खातीर, गाडी चलोवपी लोकां खातीर, हांचे खातीर खूब काम करता. गुरुनाथ केळेकार हो सुरवाते पासून एक ध्येय घेवन मुखार वचत आसा की मार्गाचें म्हत्व लोकांक कळना. हांव म्हजें घर बरे भशेन सांबाळटां, हांव म्हज्या घरांतलो परिसर सांबाळटां, पूण हांव रस्त्यार आयलो की नाका तें करता. ही कल्पना ताणें एक मांडिल्ली की हातूंतल्यान लोकांक एक शिक्षण दिवपाक जाय की मार्ग सुद्दां म्हजो, ही कल्पना घेवन हांवें काम करपाक जाय. आनी म्हणून आज ताणें ही एक संकल्पना नवी काडल्या की कोणीय ट्युरिस्ट येतात, लोक भायल्यान येतात, तांकां एक प्रत्येक जाग्यार, प्रत्येक शहरांत, प्रत्येक गांवांत वता आसतना पळोवपाक मेळपाक जाय की देव बरें करूं. म्हणजे लोक तांकां म्हणटात की देव बरें करूं. एक सिग्नल सगळ्या लोकांक, भायल्या लोकांक दिवपाक सोदता की गोंयकार अदरवायज ऑल्सो हॉस्पिटेबल, गोंयकार अदरवायज ऑल्सो लोकांक सगळ्यांक जाय तशी हें करता. म्हणजे बाकीच्या भशेन आमी सगळ्यांक कॉपरेट करतात, सगळ्यांक सोंसतात. तशेंच एक मॅसेज सगळ्या लोकांक दिवपाची, ट्युरिस्टांक कोण येता तांकां, की गोंयकार तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. तुमी बरे भशेन रावात, बरे भशेन भोवात, बरे भशेन काम करात आनी चलात, अशी एक मॅसेज तो दिवपाचो प्रयत्न करता. तातूंतल्यान आज हांगा 3 बोर्ड, प्रशांतान सांगलें 3 बोर्डाचें उक्तावण जाता. हांव गुरुनाथ बाबा आज ते आरोग्यान बरें ना, तरी आसतना जाणटेपणांत सुद्दां ते त्या ध्येयान तें काम करता. तें पळयलें जाल्यार खरेंच आश्चर्य जावपा सारकें. एक स्वातंत्र्य सैनीक, स्वातंत्र्याच्या काळांतल्यान स्वतंत्र जातकीर सुद्दां गोंय बरें जावचें ह्या उद्देशान झगडटा, गरज पडल्या जाल्यार रस्त्यार बसता, असो एक मनीस आज ही संकल्पना घेवन आयला. हांव गुरुनाथ बाबाचें अभिनंदन करता की ताणें खरेंच एक सगळ्यांक एक धडो घालून दिला की मनशान जाणटेपणां सुद्दां कशें काम करपा जाता. हो एक धडो आमी ताजे कडल्यान शिकपा जाय. मार्ग ट्रस्टाचे वतीन आज साश्ट म्हालां भितर 3 वेगवेगळे कडेन म्हणल्यार राय, मडगांव आनीक फातोर्डा देव बरें करूं ह्या आशयाचे आमी बोर्ड, सायन बोर्ड्स तांचें अनावरण केलां. मुख्य हेत आसा हेतू फाटल्यान की जे लोक मडगांवाक, फातोर्डा जावं राय जे भेट दितात तांकां ताजी भेट दिल्ली बद्दल एक तांचे प्रती कृतज्ञता व्यक्त करप. त्याच बरोबर गोंयच्या संस्कृती भितर देव बरें करूं हेका एक खेरीत म्हत्व आसा. आनी आमकां दिसता की हें देव बरें करूं चडांत चड पॉप्युलर जावपा जाय, चडांत चड लोकां म्हऱ्यान पावपा जाय. ताजे खातीर मार्गाचे संस्थापक अध्यक्ष भोवमानादीक गुरुनाथ बाब केळेकर हांची एक इच्छा आशिल्ली की अशे तरेचे बोर्ड आमी संपूर्ण गोंया भितर लावपा जाय. सो गोंया भितर कोणीय जरी भायलो परदेशी ट्युरिस्ट आयलो ताका दिसपा जाय की देव बरें करूं, आनी देव बरें करूं हेजो अर्थ कितें हो तो समजून गोंयांतल्यान भायर वचपा जाय. ताजे खातीर ही सुरवात मार्ग ट्रस्टान केला. आतां वी एक्सपेक्ट की हें मार्गान केलां पण मार्गा पुरतें सीमीत ना, दुसऱ्या कोणाच्यानय हें घेवं येता आनी आपआपल्या एरिये भितर अशे तक्ते, अशे फलक उबारूं येता. आयज हे दिगंबर बाब कामत, रेजिनाल्ड आनी विजय बाब सरदेसाय हांच्या हस्तुकी ह्या बोर्डाचें आमी अनावरण केलां. हाजे मुखार आमचे प्लॅन आनी थोडे कडेन हें करपाचें आसा, पण वील स्पीक अबावट इट लेटर. हांव सगळ्यां लागीं मागतां की मार्गाचें जें बाकीचें काम आसा मार्ग रिलेटेड तें कोरोना लागून मातशें खंडीत जाल्लें. हाजे मुखार ताजो परतो आमी जोमान प्रचार आनी प्रसार सुरू करता. थँक्यू आसा, ओब्रिगाद आसा, पण तांचे दृश्टीन की देव बरें करूं हेका एक वेगळो अर्थ आसा, वेगळो बतितार्थ आसा. आनी ताका लागून तांकां दिसतालें की गोंयांत जो व्हिजीट करपी आसा ताका प्रत्येकाक हे देव बरो करूं ह्या शब्दाचो अर्थ कळचो. आनी ताका लागून आनी जे व्हिजिटर आसात तांकां आमी देव बरो करूं म्हणया. आतां ही सुरवात केला मडगांवा भितर हो बोर्ड, राय भितर आनी फातोर्डा भितर. तांची कल्पना आसा की हें संपूर्ण गोंया भितर व्हरपाचें आनी फक्त मार्गा पुरतें मर्यादीत नासतना तें सगळ्या लोकां म्हऱ्यान पावपाचें.